गांव तुका मेवचो ना गो बाय परदेसान आमी आसतना उगडा सुजो येताना पडटा आमकां तुजी सपना मोगा दिसतालो तुम्ही आताच ऐकवाला माझ्या गावचे भाव मुकेश गाटवाल झेवियर गोम्स एल्विस या भावांनी गोडिल्ले खातार तुम्ही आताच ऐकवला होय जुन्याचो म्हयनो येलो म्हणटोच आमकां स्वप्नां पडटा जुन्याचो म्हयनो येलो म्हणटोच स्वप्नां पावसाची स्वप्नां सान अंतोनीच्या नोवेनाची आणि स्वप्नां सान जुवांची जुन्याची पहिली तारीख येयली म्हणटोच आमी सांत अंतोनीक उबारता आणि म्हणटा सान अंतोन आमकां पाव सान अंतोन आमकां पावस घाल आणि जुन्याची 24 तारीख येयली म्हणटोच आमी सान जुवांक उबारता आणि वाखाणटा म्हणून विवा सान जुवां इश्टानो गेल्या व्हिडिओन आमी पळयल्ले आमकां गोंयकारांक सान अंतोनीचो कित्याक इतलो मोग पळयतो ह्या व्हिडिओन आमी पळोवया सान जुवां सुख आणि दुख गोंयकारांचे जेन्ना आमी सान जुवांचे फेस्त करता जायते गोंयकार आसतात पूण थोडे गोंयकार रोडटा ह्या आमच्या जिवितांत दोनूय भाग आसा सुख आणि दुख ह्या फेस्ताचे दोनूय भाग ह्या व्हिडिओन आमी पळोवया पुर्तुगालाक पोर्तो म्हणटा त्या शारान हे सान जुवांचे फेस्त बरे व्हडल्या दोब्याच्यान ते करताले आणि पुर्तुगाल गोंया राजवट चलयता म्हणटोच म्हाका दिसता ती परंपरा गोंयांतूय पावली पूण आमी गोंयकार मातशे फेस्त दुसरे भाशेन आमी कोत्ता भयणी बाबांनो आमच्या गोंयांत 3 व्हडल्यो फिरगोज्यो सान जुवां बातिस्ताक भेटयल्ल्यो आसात पिलेन सालिगांव कारांबोली आनी बेनावली सान अंतोनी भाशेन सान जुवांकूय 2 हॉटस्पॉट आसात शिओली आणि सालिगांव शिओली seems to be favorite of both the saints ह्या दोन्ही जाग्यांचे फेस्ताचे कनेक्शन आमी आता पळोवया आमच्या सगळ्या गोंयांत सालिगांव आणि शिओली ह्या 2 जाग्यांचेर सान जुवांचे फेस्त व्हडा दोबाज्यान जाता सालिगांवकूय गांवचो लोक बाराबोर येता रांदतात आणि आजीर आसलेल्या लोकांक जॉन फ्री वांटतात ह्या रितीक थंयचो लोक म्हणटा वांगोड दी सालिगांव आणि थंयसर लोक गिटारां गावून नाचोन खेळटात आणि शिओली वचत जाल्यार थंयसर परंपरा आसा सुमार 200 वर्सांची 200 वर्सां सान जुवांचे फेस्त ती करीत आयल्यात अंजुना शापोरा बादे आसागांव आणि शिओलीचो लोक सगळो येतालो शिओली पेरेरा वाडो म्हणटा त्या जाग्यार ह्या आमच्या सांत भोक्ताक नोमान करूंक आणि बोट घेवन आपली पोतून घरा येताले आता ते मातशें बदलला आता टीम वायज म्हणटा ते भाशेन व्हडल्यो बोटी नेटोवन येतात जायतो लोक येता कांतारां कोतात गितां गायतात आणि आता आमच्या सगळ्या गोंया मुजग वाचून गिटारां वाचून घुमट कासाळे वाचून व्हडल्यो पार्ट्यो करतात व्हडली सेलिब्रेशनां करतात एका गांवांत एक पुजारी आसलो आणि त्या पुजाऱ्या लागीं एक माजोर आसले आणि सदां पुजा करता आसतना ते माजोर येताले आणि म्याव म्याव करून त्याची पुजा डिस्टर्ब करताले पूण पुजारीन त्या माजराक बांदून घातले आणि जितले फावटी ताणें पुजा केली तितले फावटी तो माजोर बांदून दवरतालो थोडी वर्सां गेली पुजारी मेलो आणि माजोरूय मेले ताचे उपरांत दुसरो पुजारी येलो आणि तो पुजारी म्हणूंक लागलो पुजा करतलो जाल्यार माजराची गरज आसा आणि म्हणटच ताणें नवे माजोर हाडले ताका बांदले आणि पुजा सुरू केली इश्टानो आमच्योय पोरबो फेस्तां जाता तेन्ना आमी अशेंच करता हे फेस्त हो पोरबो सेलिब्रेशन समारंभनी कित्याक सुरू जाली ते आमी विसरता आणि रिती रिवोज्यो आमी करीत रावता अशेंच कांय घडटा ह्या सान जुवांच्या फेस्ताक आमी फेस्तां पोरबो करता पूण तांचो ओरिजिनल मिनींग आनी कॉन्टेक्स्ट आमी विसरता तर आतां पळोवया सान जुवां म्हणटा तो कोण आमी विवा सान जुवां कित्याक म्हणटा आनी कित्याक सेलिब्रेट करता
इश्टानो, सांत जुवांचे फेस्त आमकां उगडास कोत्ता ताच्या जल्माच्या दिसाचो. खरें म्हटल्यार इगोज माता सांता भक्तांच्या मोरणाचो तांचो दीस संभ्रमता, जल्माचो न्हय. कित्याक मोरतोच आमी एके भाशेन स्वर्गार वचोंक नवो जल्म घेता. वी सेलिब्रेट आवर हेवनली बर्थडे. But there are two exceptions to this rule. आंकवार मारिया आनी जुआं बातिस्त. कित्याक दोगांकूय देवान मूल पातकांतली ओरिजिनल सीन राखून दवरली. We believe Mary and John were free from original sin, therefore we celebrate Nativity of Mary and her Immaculate Conception. ताकाच लागून तांची फेस्तां आमी करता. हांव सदांच चिंततालों, आमी आयकोन जाणाव आनी वाचून जाणाव की सांत जुआंव सदांच अरण्यांत रावतालो खंय, त्याग उपास करतालो खंय, वायल्ड हानी खातालो खंय, आनी इतले त्रास घेवन इतले त्याग करून सॅक्रिफायस करून आमच्या गोंयांत ताच्या नांवान इतल्यो पाट्यो कश्यो जाल्यो, ह्यो संभ्रम सेलिब्रेशन्स कश्यो जाल्यो. आमी अशें करुया, आमी बायबल वाचुया आनी जायत घोडे त्या बायबलांत आमकां जबाब मेळटलो. मारिया उठली आणि दोंगरी वाठारांत जुदाच्या एका नगरान जोडपडून गेली आणि झकार्यासाच्या घरान भितर सरून तिणे इलिझाबेथीक नोमान केले. इलिझाबेथीन मारियेचें नोमान आयकना फुडें तिच्या कुसव्यान आसलेल्या बाळकान उडी मारली आणि इलिझाबेथ पवित्र आत्म्यान भरली. आणि मोठल्या ताड्यान उद्गारून तिने म्हटले, ओस्तोऱ्यामध्ये सुभागी तूं आणि सुभागी तुझे कुशीचें फळ, आणि म्हज्या सोमयाची आवय म्हजेशी येवचे म्हूण म्हाका खंयच्यान फावो जाली. तर पळय, तुझ्या नोमानाचो साद म्हज्या कानार पडना फुडें म्हज्या कुसव्यान आसा त्या बाळकान कुशालकायेन उडी मारली. आमी आतांच बायबलांतली काणी आयकल्या, जुआं बातिस्ताची काणी, आनी आमकां गोडे जबाब मेळ्ळो आसतलो, थोडे हिंट्स मेळ्ळे आसतले. भणी बाबांनो, फुडें वयचे पयलीं तुमकां थोडे प्रस्न घालता. आमची फेस्तां परबो समजून घेवंक, भोव करून सांत जुआंचे फेस्त समजून घेवंक हे प्रस्न गरजेचे. चड चिंतेस जाय नाकात, सिंपल प्रस्न ते. इश्टानो, पयलो प्रस्न, जाणात तुमी आमी गोंयकार बांयंत कित्याक उडी मारता पळय ते? Your time begins now. हांव समजून घेता तुमी जायतीं जाणां जाणात म्हूण, पूण आमचो जबाब असो, ही बांय जावन आसा हुंय एके भाशेन आवयचो कुसवो. जेन्ना आंकवार मारिया एलिझाबेथीक भेट कोत्ता आनी त्या कुशालकायेन बाळलोक जुआं बातिस्त उडी मारता, तो उगडास काडूंक आमी बांयंत उडी मारता. अशें मौन आसलें आमच्या पुर्वजांचें. आनी दुसरें कारण म्हणटा तें, जशें परी जुआं बातिस्तान रिवर जॉर्डनान, त्या जॉर्डन न्हंयेंत लोकांक बावतीज दिलो, तो उगडास काडून गोंयकार बांयंत नाल्यार वोंड्यान नाजाल्यार दोरयान उडकी मारतात. हें जावन आसलें मौन आमच्या पुर्वजांचें. तें सारकें आसा वो ना सारकें तें आमी दुसऱ्या भागान ह्या व्हिडिओन आमी पळोवया. म्हाका दिसता दुसरो प्रस्न, सांत जुआं दिसा तुमी पळयतात जायतो लोक खोपेलां घालता. आमी खोपेलां कित्याक घालतात? Your time begins now. कोण तरी जाणा? आमी खोपेलां घालतात ताका कारण आसा. आदले पुर्वज गोंयकार चिंताले की सांत जुआं बातिस्त नॅचरल न्हेसतालो. उंटाच्या लेवांचें आंगाचें घालून पेंगटाक नॅचरल कितें बांदून तो न्हेसतालो, आर्टिफिशियल कांय घालूंक ना. म्हणून एक कोपेल कुणायता ह्या पावसाच्या दिसांनी जी फुलां फुल्ल्या फळां जाल्या ती घालून जुआं बातिस्ताचो उगडास करूंक. इश्टानो, तिसरो प्रस्न, तुमी जाणात आमी गोंयकार सांत जुआंच्या फेस्ता दिसा
नव्या काजाऱ्यांक चड अटेन्शन आमी कित्याक दिता? युअर टाइम बिगिन्स नाव. कोण तरी जाणा? बियानाका हांव तुमकां सांगता. आदल्या तेंपार खंय नवी काजाऱ्यांक वर्सा भितर कोण पळय काजार जाल्यार ती सांजवा दिसा ट्रे घेवन सगळी फ्रुट्स घेवन भायर सरताली आनी आपल्या मावड्याक घेताली. आनी चडशी ह्यो व्हंकल्यो भयणी आमच्यो पोणोस घेवन आपल्या गोरकाराक दिताली आनी म्हणटाली सासूमाय पोणोस धाडला. सासूमाय पोणोस धाडला. देव बरें. सासूमाय पोणोस धाडला. देव बरें करूं. यो म्हज्या सांगात. म्हाका इश्टानो, आदलो गोंयकार नव्या जोड्यांक नव्या काजाऱ्यांक न्यूली वेड्स चड इम्पॉर्टन्स दिताली. कित्याक ती सोजमताली हे भाशेन नवी जोडी न्यू कपल्स ह्या दिसा मागतात एक भुरग्याचें फळ देवान दिल्या पुरो म्हूण. गेल्या वर्सा काजार जालेली देवान दिल्लें भुरगें घेवन देवाक दिनवासतात. ह्या दिसा गोरकार आपले पोतिनींक घरा धाडटा आनी सासूमाय कुशालकायेन जायांचो उपकार आठवयता आनी पिकलोलो पोणूस नाल्यार पणसाचो कुडको धाडटा. मागीर लोक कांतार कोत्ता. तुमी व्हिडिओन पळयलां, सासूमायन पोणोस धाडला, सासूमायन पोणोस धाडला. ह्यो तिनूय वस्तू मोतीन दवरून व्हंकलो आनी बायलो पातोळ्यो, सान्नां, वडे आनी मुसोरात आंबे घेवन एकठांय जातात आनी सांजुवां मनयतात. ह्या सागवादी बरोबर गोंयची फेणी आसताली आनी मागीर फेणी मेवली म्हणटूच तूं इल्लो घे रे, हांव इल्लो घेता रे म्हणून फकाणां कांतारां करी. इश्टानो, चवथो प्रश्न. जाणांक तुमी आदल्या तेंपार लोक भोव करून वाडलेलीं चेडवां बांयंत ना जाल्यार व्होंड्यांत दानां वो गिफ्ट्स कित्याक उडयतालीं? जाणा तुमी कित्याक? युअर टायम बिगिन्स नाव. इश्टानो, काजाराच्या पिरायेक पावलेलीं चेडवां एक बरो भुरगो मेवल्या पुरो म्हूण मागतालीं आनी ह्या निमित्तान भाजी ना जाल्यार फळां बांयंत नाल्यार व्होंड्यान उडयतालीं. मागीर काजार जावंक सोदतात ते तरणाटे उडक्यो मारून ते गिफ्ट्स ते काडटाले. आतां कोणूय उडक्यो मारता, पूण त्या टायमार जे तरणाटे काजार जावंक सोदताले तेच उडक्यो मारताले. ती मागीर काजार जाताली वो ना ती म्हाका खबर ना, पूण ही जावन आसा स्टोरी तांची. सागोर, कुरपेचो दोंगर, जुदेवाचो गोबर, जुदेव, 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 जुदेव. इश्टानो, पांचवो प्रश्न. तुमकां खबर आसा गोंयकार जमनीर पिडे कित्याक मारतात पळय ते? युअर टायम बिगिन्स नाव. कितलीं जाणां हाचो आन्सर जाणात? भियेनाकात, हांवूच तुमकां जबाब दिता. 2 कारणां आसा. हे पिडे आमी जमनीर मारता आनी जुदे जुदे म्हणून बोबाड मारता. कित्याक? जुदेवाचो उगडास करूंक जुदेवांनी जुवां बातिस्ताचो जीव घेतलेलो आनी शेकी ह्या जुदेवांनी जेजूक कुर्सार केलेलो. तो उगडास करून जुदे जुदे म्हणून आमी पिडे मारून ताचो उगडास करता. पूण ताका आनी एक स्टोरी आसा. युरोपाक खंय आदल्या तेंपार हे मेळे वतमे भुतां येवन बांयंत वीख घालून लोकांक जिवेशी मारताले. पूण हे मेळे वतमे पयस दवरूंक राती कडेन खंय सगळो कचरो एकठांय करून उजो पेटयताले. जायत घडये हे मन गोंया आयलें, पूण आमी मातशें तें बदललां. मोगाळ गोंयकारांनो, सुमार 150-200 वर्सां फाटीं आदल्या गोंयकारान सांजुवांचें फेस्त सुरू केलें आनी आधुनीक गोंयकारान तें फेस्त कंटिन्यू केलें. पूण वर्साच्या वर्सा थोड्यो बदल्यो जायत आयल्या. हांव एका मॉडर्न एवोल्युशन म्हणटा. आतांचो गोंयकार बांयंत उडी मारच्याक स्विमींग पुलान उडी मारता. बँड वाजोवच्याक बदलेक डीजेक आपयता. पावस ना जाल्यार रेन डान्स करून भिजतात. सांजुवांच्या फेस्ता दिसा जायतें वायट जातालें. देखून थोड्या फिरगोजांनी येवजिलें फिरगोजेच्या आंगणान सेलेब्रेशन करूंक. म्हणटूच आतां फिरगोजेच्या आंगणान जुवां बातिस्ताच्या दिसा प्रोग्राम जाता.
भुरग्यांचो डान्स जाता, कॉपेल करपाचें कॉम्पिटिशन, जेवण हाणांचीं कॉम्पिटिशनां, जायत्यो वस्तू जातात. हाका म्हणटा मॉडर्न एवोल्युशन ऑफ सेंट जॉन द बॅप्टिस्ट फिस्ट. ओ जेनेस, इतल्या रागार कित्याक जालां गो? कितें जालां गो तुजें? होय, आज जुआन बातिस्ताचें फेस्त म्हूण आज आमचे बायल सगळें उदक चिखलाचें केलां. सगळें मेळां आसा उदक. हें आनी उदक पिवपाचें आसा गो. आज आमच्या तरणाट्यांनी, गांवच्या भुरग्यांनी आज जुआन बातिस्ताचें फेस्त म्हूण ही सगळीं बायल चिखलां केल्या. हे भाशेन आमी फेस्त मनयतात गो. बाय ते घरा लागीं आमी वचूंक जाय. अरे फादर कोण तरी रडटा पळय. रडटा खंय? हाय पळय. बाय कितें जालें? कित्याक रडटा तूं? कितें सांगू फादर तुका? गेल्ल्या वर्सा शेंजाच्या दिसा म्हजो भाव हांगाच उबो आसलो. सगळो लोक आसतालो नाचतालो, पूण म्हजो भाव हांगाच उबो आसलो. तो बायन पळोवन आपल्यालो जीव सोंपयलो. आतां तुमी म्हाका सांग फादर, हांव कितें करपाचें? बाय भिये नाका, देवाचेर विस्वास. Abui sajião gonta mure wat makam disona. Hi bro, I saw sora ekdom subes pialai mure. Are Christopher, I sajião nure dekon kom mashe subes alre. Bro, mag dista tu kode motorcycle चलोवपाक जातली म्हूण. चल हांव तुका घरा पावयता. सांजाव म्हणटच बरेच पिवपाचे, मौसा मारपाचे आनी मोटरसायकल भोंवत रावपाचे. जाणा मरे लिजॉय, सांत जुआनचें फेस्त लागीं पावलां आनी ह्या दिसा म्हाका दिसता थोड्या गोंयकारांगेर दूख येतलें. सोऱ्याक लागून, व्यक्तिकायक लागून, कोण बुडोवन पडटा, कोण बायन मोडटा, ताकाच लागून मातसो चिंतेस्त जाला. तशें कित्याक घडटा? हांवूय चिंतालो आमच्या गोंयांत अशें कित्याक घडटा काय म्हूण. पूण म्हाका दिसता जाणें मरे, आमी क्रिस्तांवां न्हू, जें बायबलान पळय आमकां कितें लायक जाता तेंच आमी विंचून काडटा आनी सेलेब्रेट करता. दुसऱ्यो सगल्यो वस्तू बायबलांतल्यो आमी सोडून दिता. तुका कशें दिसता? आतां पळय, जाय ते बेबदे अशें म्हणटात जेजून सोरो केलो आनी ताकाच लागून आमी पियोंक जाय. पूण जेजून दुसऱ्यांची सेवा केली, जेजून आमच्या खातीर खुर्सार मेलो, अशें आमी तें कित्याक करिना? तें आमी कित्याक सांडटा आनी फकत सोरो विंचून काडटा? बाळलो जुआन बाप्तिस्तान आपल्या आवयच्या कुसव्यान उडी मारली आनी ताकाच लागून गोंयकार बायंत उडी मारतात अशें आदलो गोंयकार चिंतालो. पूण हो जुआन बाप्तिस्त होराऱ्यान जियेलो, त्याग केलो, उपास केलो, जिविताची नोसोदणी करूंक लोकांक ताणें सांगलें, बदोलणी करूंक सांगलें, तें आमी करिना. वी ओनली चूज वॉट वी वॉन्ट अँड वी लिव आउट अदर टिचिंग्स फ्रॉम द बायबल. हाकाच लागून इंग्लीश भाशेन selective Christians आमी म्हणटा. We select what we like and we reject other things from the Bible. भयणी भावांनो, आमी सगळीं जाणां जुआन बाप्तिस्ताचो जल्माचो दीस जून 24 ताची बर्थडे म्हणून आमी सेलिब्रेशन करता. सांगात म्हाका कितलीं जाणां जाणात ताचो मरणाचो दीस वो मार्तीरपणाचो दीस? हांवें सांगला ते भाशेन आमी सगळीं सेलेक्टिव्ह क्रिश्चियन्स. आमकां लायक जाता तेंच आमी उगडास करता, दुसरें सगळें विसरता. कांय नजो ताचो मरणाचो दीस वो मार्तीरपणाचो दीस जावन आसा ऑगस्ट 29. आमी सगळीं बर्थडे केली पूण ताच्या मरणाक येना जाल्यार कसलो फायदो? ताची स्टोरी ती कंप्लीट जायना. जेन्ना आमी आमच्या बर्थडेचो केक खातोता तेन्ना सगळी फामील येता आनी आमी केक खातोता. जुआवाच्या जिवितान 7 कॅरेक्टर आसा.
ह्या सगळ्या 7 कॅरेक्टरांक आमी आयज आडिनाव आनी उगडास करिनाव जाल्यार ताची स्टोरी काणी कंप्लीट जायना. ह्या सगळ्या कॅरेक्टरांमध्ये पयलो कॅरेक्टर जावन आसा आंकवार मारिया. खरें म्हटल्यार हो दोबाचो सांजुवाचो जाता आंकवार मारयेक लागून. कित्याक आंकवार मारयेन मावशे भयणीक एलिझाबेथाक भेट दिवंक निचो केलो आनी भेट दिल्या उपरांत त्या कुशालकायेन हो बाळक जुआन बावतिस्ट उडी मारता आनी ताकाच लागून आमच्या गोंयकार बायन उडी मारता अशें चिंतून. इश्टानो, आंकवार मारी आमकां एकूच सांगता, आमी आमकांच विसरोंक जाय, दुसऱ्याचो हुस्को धरूंक जाय, दुसऱ्यांक आमी पावूंक जाय. इश्टानो, दुसरो कॅरेक्टर जुआन बावतिस्ताच्या जिवितांत जावन आसा तिची आवय एलिझाबेथ. भुरगें ना म्हणून जायते सोंसले, जायते रडले, जायते मागले. पण जेन्ना देवान मागणे आयकले, इतली ती खुशाल जाली, बाळक जुआन बावतिस्त पासून उडी मारूंक लागलो. जुआन बावतिस्ताची आवय तिचें चिंतून आमी मनांत दवरचें, ज्या जोड्यांक कपल्सान भुरगें ना तांकां विचारचें न्हय बाबा गुड न्यूज केन्ना. समजून घेवचें तांचो प्रश्न, तांचें दूख, तांचे मागणे आनी तांकां सदांच आमी मागण्यांत दवरया. Let us not add to the burden and pain of childless couples by asking them again and again. दुसरो व तिसरो कॅरेक्टर जावन आसा झकराया, जुआन बावतिस्ताचो बापूय. मागलोलो उपकार ताका मेळलो, देवान बेसांव घातले, तरी तो दुबावलो. इश्टानो, देवान आमकां भरपूर बेसान आनी धेड्यांनी भरल्या. देवाक सदांच दिनवासुया. Let us be positive and thank God and give up our doubts and strengthen our faith. भयणी भावांनो, दुसरो कॅरेक्टर जावन आसा आंज बोडवो गाब्रियल. बायबलान आमी वाचता, जितले फावटी गाब्रियल येता बरी खबर घेवन येता. आमी गाब्रियला भाशेन दुसऱ्यांक बरी खबर दिवया. सगळे स्टोरीन बरे कॅरेक्टर आसता आनी वायटूय कॅरेक्टर आसता. आमी म्हणत जाता जुआन बावतिस्ताचे दुस्मान. पयलो जावन आसा किंग हेरड. किंग हेरड आपल्या पोदबेन आनी व्हडपणान जियेलो आनी ह्या ताच्या व्हडपणाक लागून ताचो इगो व्हडलो जालो आनी ह्या ताच्या इगोक लागून जुआन बावतिस्त मरोन पावलो. आमच्या मदें जायते जाण व्हडपण घेवन जियेतात आनी तांच्या इगोक लागून फामिलीनी जायते प्रॉब्लेमां जाल्या. हो इगो सोडून, ही पोतबी सोडून, हे व्हडपण सोडून जुआन बावतिस्ता भाशेन देवाच्या मोगाची मनशां आमी जावया. ताचे उपरांत दुसरो कॅरेक्टर जावन आसा हेरोडियस. जुआन बावतिस्त स्वताचो मनीस सोत उलयलो, सोत सदांच कडून आनी ह्या हेरोडियसाच्या काळजान कुन्नाटकायेन आनी रागान काळीज ताचे शिजतालें. This is a beautiful example what jealousy and anger can do to a person. Ugrastutso jealousy kunnatkai जावन आसा emotional cancer. Before it takes root in your heart, uproot it. Don't allow this jealousy to corrupt your thoughts and to poison your heart. इश्टानो, जायत्या फामिलींनी दूख केला, जायतीं जाणां रडटात ह्या कुन्नाटकायेक लागून. सोडून दिवया, मोगाची कुशालकायेची मनशां आमी जावया. आनी ताचे उपरांत जावन आसा सालोमे, हेरोडियसाची धूव. हे चेडूं गुणायता जी मनशां ह्या संवसारांत देव बिरान नासलेली, कुशियेस नासलेली. हे सालोमे नाच करून मागता जुआन बावतिस्ताचे शीज ताटाचेर. कुशियेस ना, गिल्ट फिलींग ना, कांय दूख ना. असलें जिवीत आमी सोडून दिवया. देवाच्या बिरांतेची, देवाच्या मोगाची, बाबार्थाची मनशां आमी जावया. आनी शेकी आमचो जुआन बावतिस्त मागीर मनीस देवाच्या मना पोरपणे तो जियेलो. इश्टानो, इतलेंच म्हणूंक सोदता. Just imagine we invite Saint John the Baptist to our celebrations. जोरी तर आमी ताका आपयलो ह्या सांव जुआनच्या फेस्ताक. कसलें ड्रेस तो घालतलो, आमगेर येत जाल्यार कसलें जेवण तो जेयतलो, कसलीं उतरां आमकां तो सांगतलो,
हेजे आमी सगळें कितें करता तें सारकें आसा. म्हज्या हिसपान एक समुदाय कशी, फिरगोजेची समुदाय कशी आपल्या गोवल्या सांगाताक ल्हानसो प्रोग्राम करून आमची कुशलकाय आनी आमचें बाळपण वाडोवंक ल्हानसो प्रोग्राम केल्यार एकदम बरें आसा. कोण कांतारां करता, कोण नाच करता, कोण पावसान भिजता, कोण कपेल करता, कोण जेवण करता आनी सगळी कुशलकाय वांटता. तातूंत कांयच वायट ना. म्हणून बायन उडकी मारप हें सारकें, सोरो पिवप हें सारकें, ड्रग्स घेवप हें सारकें, सोरो पिवन गाडी चलोवप हें सारकें, चेडवांचो इबाड करप हें सारकें. ताकाच लागून हांवें म्हणलां ह्या व्हिडिओक 2 भाग आसा. सांजुआव जावन आसा आमच्या कुटुंबाचो, आमच्या समाजाचो सूख आनी दूख. थोडी आसतात, थोडी रडटात. बऱ्यो वस्तू विंचून काडुया. देवाचे, जेजूचे आमी क्रिस्तांव बरें गोवाय जावया. वायटने सोडून दिवया आनी जेजूक साक्षी आमी दिवया. सायबा सानंतोन तूं माग आमचे पासत. सायबा सांग जुवांव तुजे भाशेन आमी भाग्यवान जावं. विवा सांग जुवांव, विवा गोंयकार.